इशू आहा तो असो की सिव्हिल सोसायटी लीड घेता. कोणाच्या विरुद्ध लीड घेता? बीजेपी सरकार जे कितें करता ताचे विरुद्ध लीड घेता. म्हणटकर सिव्हिल सोसायटीक चड भिता सरकार आनी लोकशाहीक भिता. काल मोविन गुदीन, हांव स्पेसिफिकली मोविन गुदिनाचो स्टेटमेंटाचेर खंडन करता, ताका कंडेम करता हांगा की तो म्हणटा की गोंयांत चड लोकशाय जाल्या म्हणून. हें पयलेंच ना आय एम सरप्रायज्ड दॅट नन ऑफ अस इन द ओपोजिशन हॅव कंडेम नी. अरे चड लोकशाय म्हणटा कितें? तुज्या बापायचें बेस्ट तें लोकशाय म्हणटा ती. लोकशाय म्हणटा ती इज द बेजीस ऑफ दीस नेशन. हे लोकशाय महात्मा गांधीन देश जे घडयले ताचो एक फाउंडेशन म्हणटा ती लोकशाय. जंय सगळे इक्वल, थंय मोवीन मंत्री म्हणून चड वयर ना, सगळे इक्वल, सगळ्यांक रायट आहा आपलें मत सांगपाक. आनी हे कोण आज मनीस आतां हे इक्वेट करता इंडियेक चायना कडेन. म्हळ्यार एक जी डिक्टेटरशीप जंय तूं तुजें जाय तें उलोवंक शकना, तो देश आनी आमचो एक भशेन करूंक सोदता गोंयची बीजेपी. हाचे खातीर म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान क्लॅरिफाय करूंक जाय. हांव एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर म्हणून प्रमोद सावंताक टार्गेट करता की ताजो मंत्री तो ताका ड्रॉप करूंक जाय. ताका हांवें बरें लास्ट टायम सांगिल्लें ताका बरें एक पोर्टफोलियो दिवया म्हणून, तो कांय दिना. तो म्हणटकर एटलिस्ट ताका ड्रॉप करूंकूच जाय कित्याक इज अगेन्स्ट लोकशाय. तो जेन्ना म्हणटा की लोकशाय नाका, चड लोकशाय जाता. पूण चड लोकशाय जावन वायट कितें जाता की जें तुमी गोंय विकूंक काडलां हें तुमकां विकूंक मेळना. आनी विकूंक मेळना म्हणून तुमी एक्टिविस्टांक टार्गेट करता.